फोंडेची पोटवेंचणूक जातली काय ना जातली हे सध्या आता न्ही जाल्यार सोमारा कळटलें. आज उच्च न्यायालयान ह्या पुराय विशयाचेर आपलो निवाडो म्हणजे वर्डिक्ट रिजर्व दवरिल्लें आसा. फाल्यां गुड फ्रायडे आशिल्ल्या कारणान सुटी आसा, नंतर शेनवारा आसा सुटी, आयतारा आसा सुटी. सो बद्द आतां कोर्ट मेळटलो सोमारा आनी सोमार दिसा न्यायालय तेचेर निवाडो दितलो आनी ताच्या उपरांतूच कळटलें की फोंडेचें बाय इलेक्शन जावपाचें आसा काय जावपाचें ना. हातूंत 2 पिटिशनरांनी हे विशयी उच्च न्यायालयान धाव घेतल्या. तातूंत आसा एक अंकिता कामत जे स्वता लॉयर बाय प्रोफेशन आसा आनी ताणें म्हटलां की हे इलेक्शन जाले उपरांत जो नवो आमदार जातलो ताका 1 वर्सा परस कमी काळ मेळटलो आनी ताकाच लागून हे इलेक्शन घडोवन हाडपाची गरज ना. आतां कायदो कितें म्हणटा तें आमी पळोवया. न्यायालयान आज जे आर्ग्युमेंट्स जाले त्याच्या बेसिसारसून आमी तुमकां सांगता. अशें आर्ग्युमेंट जाले की कायदो म्हणटा की कोणूय वेकन्सी जाली ती वेकन्सी एक डिस्क्वॉलिफिकेशनाक जावं शकता किंवा रेजिग्नेशनाक लागून जावं शकता किंवा कोणाचें मरण आयिल्लें लागून जावं शकता. आतां हांगा फोंड्या वेकन्सी जाली कारण रवी नायक हांकां अचकीत मरण आयलें. वेकन्सी जाल्या उपरांत 6 म्हयन्यां भितर तें पोस्ट भरपा जाय. आतां हाजेर कोणाचो वाद विवाद ना की 6 म्हयन्यां भितर पोस्ट भरपाक जाय आनी ताका लागून इलेक्शन एनावन्स केल्लें आसा. एप्रील 9 तारखेक इलेक्शन. आतां वाद आसा ह्या विशयाचेर की जो मेंबर निवडून येतलो ताका कमीत कमी 1 वर्स काम करपाक मेळपाक जाय. 1 वर्सा परस जर काम करपाक मेळ्ळें जाल्यार तें गरज ना, म्हणजे इलेक्शनाची गरज ना. अशे वेगवेगळे न्यायालयाचे निवाडे दाखोवन आज आर्ग्युमेंट जाले. पिटिशनरांनी तेच सांगलें की आमी जर पळयलें जाल्यार म्हणटा की 6 म्हयन्यां भितर इलेक्शन घडोवन हाडूंक जाय. फायन, तें घडोवन हाडलें. इलेक्शनाचें नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा 15 मार्च दिसा. उपरांत नंतर 6 म्हयन्यां उपरांत जरी आमी इलेक्शन घडोवन हाडलें विदीन 6 मंथ्स जरी आमदार जालो जाल्यार ताका फक्त 10 म्हयने मेळटा. आनी 10 म्हयने मेळटा, 10 म्हणजे इज लेस दॅन 12 मंथ्स, इज लेस दॅन 1 इयर. सो ताका लागून तो एलिजिबल ना. आतां ह्या पुराय सगळे जे हांगा वाद विवाद चलता, आर्ग्युमेंट्स चलता, तातूंत इंटरवेन्शन घातिल्लें आसा ट्रोजानो डिमेलो आनी TMCचो. ताजे तर्फे लॉयर उबो रावलो अभिजीत गोसावी. तांणी सांगलें कोर्टाक की आमी लॉ इंटरप्रीट करता आसतना की उरलेलो 1 वर्स म्हणजे 6 म्हयने किंवा नवो मेंबर जाल्या उपरांत उरलेलो 1 वर्स असो इंटरप्रीट करचो न्ही. जाल्यार कोणाची डेथ जाल्या उपरांत वेकन्सी जाली त्या वेकन्सी उपरांत 1 वर्स तरी आसपा जाय आनी तशें 1 वर्स जर म्हणजे दुसऱ्या इलेक्शना खातीर 1 वर्स तरी आसपा जाय आनी जर तें 1 वर्स आसा जाल्यार तुमी इलेक्शन घेवपाक शकता. आतां इंटरप्रिटेशन अशें आसा की वेकन्सी जाले तेन्नाच्यान 1 वर्स मानप काय इलेक्शन जावन नवो आमदार येतलो तेन्नाच्यान 1 वर्स मानप. आतां इलेक्शन जावन नवो आमदार 10 एप्रिलाकूय येवचो ना, तो मेन येतलो. मे 4 तारखेक कावंटींग आसा. मेन जातलो म्हणजे जो आमदार जातलो तो मेन जातलो आनी ताका लागून हे 10 म्हयने उरतले. आतां ह्या पुराय आर्ग्युमेंटान कोर्टान आज शांतपणान आयकलें. जस्टीस वाल्मिकी मिनेझीस आनी जस्टीस अमित जाम संडेकर हांणी हे पुराय आर्ग्युमेंट्स आयकले. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वतीनूय आर्ग्युमेंट जाले आनी तांणी सपोर्ट केलो की हें इलेक्शन जावपा जाय म्हणून. सरकारा वतीन एकूय एफिडेवीट फायल जावना. एडवोकेट जनरल देविदास पांगम उबे रावले आनी तांणी सांगलें एज अ प्रिमियर ऑफिसर ऑफ लॉ फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट आपूण सबमिशन्स करता, पूण ती सगळी सबमिशन्स आपली स्वताची पर्सनल आसतली. आनी तांचे सबमिशनान हें क्लियर जावना की सरकाराक कितें दिसता की इलेक्शन जावचें न्हय. सो सोमारा कितें तो निवाडो येतलो. तातूंत एक गजाल आमकां मतीन दवरपाची गरज आसा की इलेक्शन कमिशनाचें नोटिफिकेशन आसा तें 15 मार्चाक जाल्लें आसा. 15 मार्च 2024 आनी आमकां सरकार घडोवपा जाय बाय 14 मार्च 2027. म्हणजे हे नोटिफिकेशना प्रमाणें जर गेलें जाल्यार 1 वर्स उरचें ना. हाजो अर्थ हे नोटिफिकेशन पळयत जाल्यार सुद्दां सरकार कितें निवाडो दितलो हाजेर आमकां बारीकशी आयडिया येता. आतां इलेक्शन जातलें काय ना जातलें हाजेर सगळ्यांची नदर लागून आसा.
आमी कांयच इंटरप्रीट करूंक शकना आनी कांयच इंटरप्रीट करूंक सोदिना. न्यायालय ह्या सगळ्या आर्ग्युमेंटाक मोजून नंतर एक वर्डिक्ट दितलो जो लँडमार्क वर्डिक्ट जावपाचो आसा आनी ताजे उपरांत हाज्या फुडलीं खंयचीय इलेक्शनां जी जातली बाय इलेक्शन ती ह्या वर्डिक्टाक पळोवनूच जातली. म्हणजे जर हाणें सांगलें की न्यू मेंबराक 1 वर्स जाय मिनिमम नाजाल्यार इलेक्शन करपाक शकना जाल्यार ते वर्डिक्टूय मान्य जातले किंवा न्यू मेंबराक ची गरज ना 1 वर्साची 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन घडटा तें पुरो अशें जालें जाल्यार तशें जातलें. सो सोमारा पर्वरीच्या जो निवाडो येवपाचो आसा तातूंत भारताची पुराय इलेक्शन सिस्टमान एक नवीन मायलस्टोन तयार जातलो. पळयत रावात गोवा न्यूज. तुमी पळयतात GNH.